विधानसभा अधिवेशनाच्या समारोपाक लागून गोयात राजकारण गरम झालं। काँग्रेस, आरजेपी आणि गोवा फॉरवर्ड पार्टी हांनी राज्य सरकाराचेर गंभीर आरोप केले। बेकायदेशीर रितीन अधिवेशन ल्हान करून अर्थसंकल्पाक चर्चा करिनासतना मान्यताय दिल्ल्याचो आरोप विरोधकांनी केला। सोमारा आमदार विजय सरदेसाई आणि सभागृहात केल्लो वावर पुरायपणान विधिमंडळाच्या वावराचोच एक भाग आशिल्लो अशें गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे विकास भगत हांणी सांगले। पूण ताचेर सेटिंग जुडास अशें लेबल लायतात जे पुरायपणान चुकीचे आसा अशे आरोप आता आमी सोंसचे नात अशें सांगून पक्षाक परत परत बागोवपाची गरज ना आणि गोंयांत सगळे कडेन काम करपाची तांक आसा अशें तांणी सांगले। मजगतीं पक्षाचे फुडारी फ्रेडी ट्रावासो आणि विरोधी फुडारी युएचेर टिका करून जुडास सारकिली उतरां वापरचे पयलीं विचार करचो अशें सांगलें। काणकोण राजबाग वाठारात मनोहर पर्रेकर बायपास रस्त्याचेर सोमारा राती दुचाकीक भिरांकू अपघात जालो। वेगान येवपी दुचाकी चलोवप्यान नेटान डिवायडराक धपको दिल्ल्यान कर्नाटकाच्या प्रीतम रंगनाथ ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें, जाल्यार ताच्या फाटल्यान बशिल्लो तरणाटो गंभीर जखमी जालो। ह्या अपघाताचो फुडलो तपास सुरू आसा। गोंयच्या राजकारणात आरोप आणि प्रत्यारोपांचो स्वर परत एक फावट चड खर जाला। काँग्रेस फुडारी सुनील कोटणकर आणि राज्य सरकाराचेर गंभीर आरोप केला। 2022 वर्सा सावन सरकारान वेगवेगळ्या कार्यावळीं खातीर 677 कोटी रुपया व्हडा प्रमाणात खर्च केल्यात अशें म्हणीत सरकारान विधानसभेचें अधिवेशन बेकायदेशीर रितीन उणें केल्ल्याचोय आरोप तांणी केला। म्हत्वाच्या विशयांचेर चर्चा जावची न्हय म्हणून हो निर्णय घेतला अशें तांणी पत्रकार परिशदेंत सांगलें। ह्या सगळ्या गजालींक जाप दिवपाक काँग्रेस पक्ष सरकाराक सांगतलो अशें तांणी स्पश्ट केलें। ह्या सगळ्या प्रश्नां खातीर काँग्रेस पक्षान सरकाराक जापसालदार धरतलो अशें तांणी स्पश्ट केलां। मंगळारा कुंकळ्ळे नगरपालिकेची निमणी बसका जाली। वाठारांत येवपी मेगा प्रकल्पा वयल्यान बसकेंत बरोच बोवाळ जालो। आदींच वाठारांत वीज आनी उदकाची पुरवण सारकी ना तशेंच महामंडळाक विश्वासांत घेनासतना एनओसी आनी परवाने कशे दितात असो प्रश्न नगरसेवकांनी अधिकाऱ्यांक विचारलो। मजगतीं समाज सेवपी अविनाश देसाई हांणी परिशदेच्या कार्यपद्दतीचेर टिका केल्या।
गोंयांत सध्या वाळपय शिगमोत्सवा वेळार भर रस्त्यार पेटिल्ले झुजाचो व्हिडिओ बरोच व्हायरल जायत आसा. वाळपय शिगमोत्सवाच्या इनामां सुवाळ्याच्या वेळार दोन पंगडां मदीं खर वाद जाल्ल्याचे उजवाडाक आयला. सुयोग शिगमोत्सव मंडळ आनी खांडेपार अवटावे पंगडां मदीं हो वादावाद जाल्लो. झगड्यांचे रुपांतर मारामातीत बदल्ल्याचे मुखार आयले. ह्या वादात कांय जाण जखमी जाल्ले आसूं येतात अशेंय उक्तें जालां. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण सध्या परिस्थिती नियंत्रणांत आसा. दवल्लीच्या थळाव्यांनी प्रस्तावित 296 फ्लॅट मेगा हाऊसिंग प्रकल्पाआड खर निषेध केला. मडगांव नगरपालिकेचो अधिकारी मधू नार्वेकारांची भेट घेऊन प्रकल्प बेगोबेग थांबोवपाची मागणी तांणी केली. सगळ्या कायदेशीर कागदपत्रांची खात्री करून सुवातेची तपासणी करतले अशें आश्वासक अधिकाऱ्यांनी दिले. मजगतीं गांवच्या सैमाची हानी जावंक शकता अशी कसलीच उदरगत करपाक आमी दिवचे ना अशें सांगून थळाव्या लोकांनी ह्या प्रकल्पाक खर विरोध केलो. गोंयांत सध्या गरमी खूप प्रमाणात वाडल्या. बुधवार आनी बिरेस्तार गडगडाट सयत पावस पडपाचो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. ते खातीर हवामान खात्यान 18 आनी 19 मार्चाक येल्लो अलर्ट जारी केला. वाऱ्याचो वेग वराक 50 किलोमीटर आसतलो. नुस्तेमारांनी खोल दर्यांत नुस्तेमारी करपाक वचचे न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिली. तशेंच लोकांक जतनाय घेवपाचोय सल्लो दिला. फाटल्या 5 वर्सांत हेल्मेट घालिनासतना 652 जाल्ले सोऱ्याचे नशेत गाडी चलोवपी 63 अशा वाटत 715 जाणांक अपघातांत जीव घालचो पडलो. मुख्यमंत्र्यान विधानसभेत सादर केल्ल्या आंकडेवारींतल्यान ही माहिती मुखार आयल्या. विरोधी पक्ष फुडारी उरिया लेमाव हांणी हे विशींचो प्रश्न मांडिल्लो. राज्यात 1 लाख गोंयकारां फाटल्यान 571 पुलीस आसात. फाटल्या 3 वर्सांत गुन्यांवांची 9540 प्रकरणां नोंद जाल्ल्यान तातूंतली 845 प्रकरणां प्रलंबीत आसात. आमदार उल्हास तुयेकार हांणी विधानसभेत विचारिल्ल्या लेखी प्रश्नाच्या माध्यमांतल्यान मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी ही माहिती दिली.
आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही. सध्या इस्रायल आणि इराणामध्ये चलिल्ल्या झुजाच्या फाटभुंयेर एलपीजी गॅस सिलिंडर तशेंच इंधनाचो उणाव आशिल्ल्याची वावडी पातळिल्ल्यान लोकांमदी भिरांतीचें वातावरण फाकलां आणि ह्या सगळ्या कारणाक लागून खंय तरी बेकायदेशीरपणा वाडिल्ल्याची चिन्हां स्पश्ट दिसपाक लागल्यात. दिल्ली पुलिसांनी केल्ल्या अशाच एका कारवायेत बेकायदेशीर रितीन सुरू आशिल्ल्या एलपीजी गॅस सिलिंडर रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत 610 एलपीजी सिलिंडर जप्त केले. हातूंत इंडाना, भारत गॅस आणि एचपी गॅस सिलिंडरांचो आस्पाव आशिल्लो. देखून अशा पद्दतीन लोकांची फटवणूक करची न्हय. कितलेय गरजेचे जरी असले तरी लेगीत 2 पयशे चड कमोवपाच्या नादात अशा विक्रेत्यांच्या बकीक पडू नका अशें आवाहन पुलिसांनी नागरिकांक केलां. शिमला पोलिसांनी केल्ल्या गुळे वखदाड कारवायेत चंदीगडात सुरू आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय हेरोईन नेटवर्काचो पर्दाफाश केलो. ह्या कारवायेत 12.36 ग्राम चिट्टा म्हळ्यारूच हेरोईन जप्त केला. तशेंच 3 जाणांक अटक केल्ली आसा. गुळे वखदांच्या वेवसायात बेकार तरणाट्यांक आस्पावन घेवन ही रॅकेटां सुरू आसा. देखून खंय तरी अशा बेकायदेशीरपणाचेर आळो हाडप काळाची गरज जाल्ल्यान अशा पद्दतीच्यो कारवायो सुरूच दवरून गुळे वखदांचेर पुरायपणान बंदी हाडपा खातीर कार्य करीत रावपाचो शिमला पुलिसांचो ध्येय आसा. वय मुंबईच्या अँटी नार्कोटिक्स सेलान केल्ल्या कारवायेत पंजाबच्या 3 जाणांक अटक केल्या. ह्या कारवायेत 41.30 लाखांचो 82.6 ग्राम हाय ग्रेड हेरोईन, 8 लाखांचे ऑस्ट्रिया मेड ग्लॉक पिस्तॉल, 2.5 लाखांच्यो 4 लायव्ह कार्ट्रिजेस लेगीत जप्त केले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हे रॅकेट खंय क्रॉस बॉर्डर नार्कोटिक्स सप्लाय चेनाकडेन संबंदीत आशिल्ले. मात गुळे वखदांची तस्करी करपा खातीर हे ड्रोन्साचो उपेग करताले अशेंय उक्ताडार आयला. ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा. जाणट्यांमदी अल्झायमर ह्या दुयेंसाचें प्रमाण बरेंच वाडपाक लागलां. तातूंत वाडट्या हवेच्या प्रदुशणाक लागून अशा दुयेंतींनी आनीकूय वाड जावपाची भिरांत एका अभ्यासांतल्यान उक्ताडार आयल्या. अल्झायमर दुयेंसांत ह्या उरपाची क्षमता उणी जायत वता. देखून हवेच्या प्रदुशणाक लागून ह्या संदर्भातली लक्षणां चड खर दिसून येतात. अशा परिस्थितीत मेंदवाचेर थेट परिणाम जातात अशेंय अभ्यासांतल्यान दिसून आयलां. पोटात एसिडाच्या प्रमाणात असंतुलन निर्माण जायत जाल्यार एसिडिटी, अपचन, तोंडाक रूच नासप अशी लक्षणां जाणवतात. हाका लागून आमच्या जिणेशैलींतल्या बदलाक कारणीभूत थाराव येता. वाडपी ताण, जेवणा खाणात जाल्ले म्हत्वाचे बदल ही लेगीत कारणां न्हयकार वयना. तेन्ना अशा वेळार एलोवेराचो रोस किंवा पुदिना, आले सारकिल्ले पदार्थ गुणकारी थारतात.
45 वर्सां पिरायेच्या वयल्या आणि सकयल्या लोकांमदीं ब्रेन स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणात वाड जाल्ली दिसून येता. आयज बदलत्या जिणेशैलीक लागून मनशान आपल्या भलायके कडेन दुर्लक्ष केलां. सारकी न्हीद जावप ना, सोऱ्याचें व्यसन, चड ताण, व्यायामाचो उणाव ही ब्रेन स्ट्रोकाची मुखेल कारणां जावन आसात. हेर कारणां मदीं गोडेमूत, रक्तदाब, कोलेस्ट्रॉल सारकी दुयेंसांचो आस्पाव आसा. भारतांत सध्या ब्रेन स्ट्रोकाच्यो केशी वाडपाक लागल्यात. खासा करून तरणाटे दुयेंती चड पळोवपाक मेळटात. उडोवपाक त्रास जावप, दोळ्यांनी सारकें दिसप ना, चलपाक त्रास जावप, घुंवळ येवप, अस्कीत तकली दुखप ही ब्रेन स्ट्रोकाची कांय म्हत्वाची लक्षणां थारू येतात. संवसारभरात वेगवेगळ्या कॅन्सरा संबंधीचे दुयेंतींनी वाड जायत आसा. तातूंत सगळ्यांत चड ब्रेस्ट कॅन्सराच्या केशींचें प्रमाण वाडपाक लागलां. फुडल्या 3 दशकांचो अदमास लायलो जाल्यार बायलां मदीं हो कॅन्सर भयानक प्रमाणांत वाडटलो. जेणे करून उक्तायल्ल्या अदमासा प्रमाण 3.5 मिलियन बायलां दुयेंती 2050 मेरेन ह्या कॅन्सरान त्रस्त आसतलीं. देखून वाडट्या दुयेंसा संबंदी आतांच खंय तरी योग्य वेळार चांचणी करून उपचार करपाचेर भर दिल्यार तशेंच गरजेची अशी कुयदाद घेतल्यार फुडाराक ह्या कॅन्सरा पासून धोको टाळूं येता अशी खात्रीदारी घेवप काळाची गरज जाल्ली आसा. संशोधन अहवालाप्रमाण डिप्रेशनान आशिल्ल्या दादल्यांक काळजाच्यो दुयेंसांचो धोको 1.39% आणि बायलांक 1.64% आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. इतलेंच न्हय तर दादल्यां परस बायलांक स्ट्रोक, काळजाचें दुयेंस, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, एंजिना पेक्टोरिस आणि एट्रियल फायब्रिलेशनाच्या धोकोय चड आशिल्ल्याचें दिसून आयलां. तज्ञांच्या मतान बायलांच्या आयुश्यांत जायते बदल जातात, जाका लागून डिप्रेशन येवपाची शक्यताय आसता. WHOच्या अहवाला प्रमाण संवसारांतले सुमार 30 कोटी लोक सध्या डिप्रेशनाचो त्रास सोंसतात. दादल्या परस बायलां मदीं डिप्रेशनाचें प्रमाण 50% चड दिसून येता. दर वर्सा 7 लाखां परस चड लोक डिप्रेशनाक लागून आत्महत्या करतात. भारतांतूय ही समस्या नेटान वाडत आसा. आयच्या व्यस्त जिणेंत तशेंच कामाच्या व्यापाक लागून जायते फावट गजाली विसरप जातात. ल्हानसान गजाली वा म्हत्वाच्यो गजाली जेन्ना आमी याद दवरूंक शकनात तेन्ना मात जतनाय घेवप गरजेचें थारता. कारण हाचे थेट परिणाम तुमच्या आमच्या मानसीक भलायकेचेर पडटात. जर काम करतना ल्हानसान गजाली विसरपाक लागता आसत तर ही अल्झायमर ह्या दुयेंसाची लक्षणां आसूं येतात. तेन्ना चुकून सुद्दां ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करूं नाका. अशा दुयेंतींचो मेंदू सारको काम करिना. आदी फक्त जाणट्या मदींच हें दुयेंस पळोवपाक मेळटालें, मात आतां तरणाट्या मदीं लेगीत ह्या दुयेंसांचे दुयेंती सापडपाक लागले. याद दवरपाक त्रास जावप, कसलेय म्हत्वाचे निर्णय घेवपाक जमप ना, संवाद सादपाक अडचणी येवप ही कांय लक्षणां आशिल्ल्याचें स्पश्ट जालां. आयकून अशात दिसतलें पूण हें सत आसा. फक्त आनी फक्त 8 मिनटां राग केल्यार रक्तपेशींचेर 40 मिनटां ताचो नकारात्मक परिणाम उरता खंय. जाका लागून परत काळजाच्या संबंदीत दुयेंसांचो धोको तशेंच स्ट्रोक येवपाच्या प्रमाणात वाड जावपाची शक्यताय आशिल्ल्याचें संशोधनांतल्यान दिसून आयलां. आयजकाल बारीक सारीक गजालींक लागून राग रोखडोच येवपाक लागलेल्या ही म्हायती सामकीच धक्कादायक आशिल्ल्याचें कळटा. जाका ह्या दुयेंसाचो इतिहास सुद्दां तांच्यातूय धोको वाडूं येता अशें ह्या संशोधनांतल्यान स्पश्ट जाल्लें आसा. देखून खंय तरी मन आनी तकली थंड वा शांत दवरून दरेका गजाली कडेन पळोवप गरजेचें जाल्लें आसा. सेकंदभरा खातीर आयिल्लो राग काळजाची दुयेंस वा स्ट्रोक सारकी लक्षणां तयार करपाक शकता. हाच्या परस भयानक म्हायती ना अशें म्हळ्यार अपिताय जावचें ना.
शियाळे दीस सोपून आता खंय तरी गरमेचे दीस उजवाडपाक लागल्यात. तातूंत खंय तरी दर दिसा आपल्या जेवणा खाणात म्हत्वाची जीवनसत्वां, प्रथिनां तशेंच आयनयुक्त फळां भाज्यांचें सेवन करप गरजेचें ठरता. ते भायर आमच्या कुडीक जितलें खाण जेवण म्हत्वाचें आसता तितलेंच म्हत्वाचें उदकाचें सेवन करपाक जाय. वाडट्या गरमेत खंय तरी अकस्मात जाल्ल्या हवामानाच्या बदलांक लागून मनशाची खूब वेगवेगळ्या पद्दतीन रिएक्ट जाता. देखून अशा वेळार बदलत्या हवामाना प्रमाण ते हंगामाची भाजी फळांचे सेवनात वाड जावपाक जाय. ते भायर दिसाक कमीत कमी 3 ते 4 लिटर उदकाचें सेवन जावपाकूच जाय अशें दोतोर सांगतात. व्यायाम करपाचेरूय तितलेंच प्राधान्य दिवपाक जाय अशें दोतोराचें म्हणणें. दिसाक उण्यांत उणी 2200 पावलां चलची अशें म्हणटात. एका अहवाला प्रमाण दिसाक 2200 पावलां लेगीत चल्ल्यार काळजाचें दुयेंस आनी गोडेमूत जावपाचो धोको उणो जावंक शकता. चलतना स्नायू अंकुशन जाता, ताका लागून पांयांतल्यान रक्त काळजा मेरेन पावता. हाका लागून काळजाचेर ताण येता. काळा प्रमाण तुमचें काळीज घट आनी कार्यक्षम जाता. वेगान चलप म्हळ्यार चड कॅलरीज उणें करप न्हय, ताका लागून काळजाक बळगें मेळटा. जायत्या जाणांक घरांत चलचें काय भायर चलचें असोय प्रश्न पडटा. भायर चल्ल्यार सैमाचो सांगात मेळटा, ताका लागून चलपा वांगडाच ताण उणो जाता अशें म्हणटात. संधिवात ही आता एक सामान्य दुयेंस जावन रावला. हातूंत सांधीच्या दुखण्याक लागून बरेच त्रास सोंसचे पडटा. खासा करून हे जाणट्यां मदीं चड पळोवपाक मेळटा. संधिवाताचो त्रास जावपाक हळद, नुस्तें, पाल्याची भाजी, बेरी, ड्रायफ्रुट्स आदी खाणा जेवणाचें सेवन केल्यार ह्या दुखणे पासून निसव मेळूं येता. हळद ही भारतीय मातयेंतली आशिल्ल्यान वखदी गुणान भरिल्ली आसा. तातूंत आशिल्ले अँटी इन्फ्लेमेटरी आनी अँटी ऑक्सिडंट गुणधर्माक फायदेशीर ठरतात. तशेंच पालेची भाजी खाल्ली जाल्यार म्हत्वाची जीवनसत्वां, खनिजां मेळटात. त्या भायर कॅल्शियम, मॅग्नेशियम भरपूर प्रमाणात असतात आणि ह्या सगळ्यांचो हाडांचो भलायकेचो आनी सांध्यांचें कार्य करपाक मजत करतात. भाजयेच्या पानांच्या रंगात वनस्पती रसायनां असतात जांचे गुणधर्म कुडीक बरे पडटात. ड्रायफ्रुट्स खाल्ल्यान ओमेगा 3 फॅटी एसिड आशिल्ल्यान संधिवाताची लक्षणां उणी करपाक मजत जाता. बदलत्या जिणे पद्दतीक लागून तशेंच कांय भागांनी लोकांच्या कातीचो रंग काळो आशिल्ल्यान तशेंच वाडट्या थाकायचें प्रमाण, हाडां संबंधी प्रश्न आनी हेर भलायके संबंधीच्या प्रश्नांक लागून भारतीयांक फावो तितलें व्हिटॅमिन डी मेळना असो दावो एका अभ्यासांतल्यान केल्लो आसा. फक्त सुर्याच्या किरणांक लागून मनशाच्या कुडीक गरजेचें अशें व्हिटॅमिन डी नैसर्गिकरित्या मेळना आशिल्ल्यान जायत्या दुयेंसांक नकळत आमंत्रण दिवप जाता. शिंयाळ्या दिसांनी काळजाच्या आताकांनी वाड जाल्ली पळोवपाक मेळटा. चड थंड वातावरण जैना थंय लेगीत लोकांच्या भलायके पासांका काळजा संबंधी दुयेंस आसा तांकांय धोको आसा. संशोधना प्रमाण काळजाच्या आताकाच्यो चडश्यो केशी नोव्हेंबर तशेंच फेब्रुवारीत दिसून आयल्या. मजगतीं भारतांतल्या कांय राज्यांनी काळजाच्या आताकाच्यो दुयेंती चड नाशिल्ल्याचें नदरेक आयलां. हातूंत दिल्ली, मुंबय, बंगळुरू आनी हेर व्हड शारांचो आस्पाव आसा. ह्या राज्यांनी छातीत दुखप, श्वासोश्वासाच्यो त्रास सारकी लक्षणां दुयेंती मदीं चड दिसून येतात. वातावरणाचा ल्हानसो बदल लेगीत मनशाच्या कुडीचेर खर परिणाम करपाक शकता. देखून शिंयाच्या दिसांनी तापमान देंवतकीच रक्तदाब, गोडेमूत, हाय कोलेस्ट्रॉल किंवा काळजा संबंधी आशिल्ल्या दुयेंसाक लागून आतां येवपाची चड शक्यताय आसता. देखून ह्या दुयेंसा संबंदीत आनी आपली कुयदाद घेवप गरजेचें आसा.
हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमीय बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजा मेरेन प्रत्येक गोष्ट प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां गोमंतक पेपरान जो गोंयचे प्रत्येक गांवांतले गांवा कोनशांतले जे इश्यूज आसा ते हायलायट केल्ले आसा आनी अशें फुडेंय पासून अशेंच येवपाक जाय. कारण प्रत्येक जाणांक जो गोंयकारांक विशय जो लागता तो विशय न्यायाक पावपाक जाय. गोंयचे जे इश्यूज आसा आनी मुद्दे आसा हे गोमंतक न्यूज पेपराचेर आमकां प्रत्येक वेळार दिसून येता. गोमंतकांतलें गोंयांतलें एक जुनें वर्तमानपत्र. संपूर्ण गोंयची जी नॉलेज जी आमकां मेळटा ती दैनीक म्हायती मेळटा तातूंत ज्ञानाक भर पडटा अशा तरेचो गोमंतक हो दैनीक. गोमंतक दैनीक जे आसा हे गोमंतक दैनिकान सगळे तरेचे आंदोलन गोंयांत जाल्या आनी तेणे सदांच त्या आंदोलनाक भाग घेतात. सगळे वेळार त्या आघाडीचे आशिल्ले गोमंतक दैनीक पेपर जो आसा हो सगळ्यान गोंयचो जुनो आनी गोंयान हेज्या बद्दल खूब प्रेम आनी आवड आसा. गोमंतक वाचल्या शिवाय काही लोकांक चैन पडना.